तुम्ही एका सायडच्यान काम करता, काबराल एके सायडच्यान काम करता, मागीर फाटीं कितें वाद जालो अशें कितें वाद आहा तुमच्या आमी मदें? पक्षाचें काम करता. आयज स्टेट एक्झिक्युटीव मिटींग आशिल्ली भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश अध्यक्ष श्री दामू नायकान प्रत्येक कार्यकर्त्याक बरें काम करपाचें आमकां एक मेसेज दिल्या आनी डॉक्टर प्रमोद सावंत ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर यांच्यांनी आमचें मार्गदर्शन केलां आयज की येणाऱ्या निवडणुकेत प्रत्येक कार्यकर्त्यान जबाबदारी घेवन काम करपाचें मतदारसंघान बूथ लेवल जावं आनी बाकीचे सगळे गोश्टींनी. सो त्या धर्तेचेर आमी आमचें काम मुखार व्हरतले आनी पक्षा खातीर आमी काम करीत तुमच्या रावतले. आनी काबराला मध्ये वाद आसा? ना तशें कांय ना, आमी एकच पक्षाचे आहा. दोगूय बाराबर फ्रेंड? हय. पूण आतां contest करपाचें कितें? आमचो सिनियर लिडर न्ही. यू आर ट्रायंग टू यू विल बी कॉन्टेस्टिंग? See, it's a party to decide. Nilesh Kabral is our senior BJP leader. I'm working for the party as a karyakarta and we are doing whatever small thing what we can do. जर काबराला तिकेट दिली जाल्यार तुमी काम करतले? Or definitely करतले. बट यू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड टू कॉन्टेस्ट? See, it's end of the day. It's a party's decision. No, but interest आसा? Everybody has. I have an interest. Yeah. So it is basically whoever works in the constituency. त्या मनशाक लढपाचे प्रत्येकाक इच्छा असता, पण बेसिकली द मेजर थिंग इज दॅट वी आर वर्किंग फॉर द पार्टी. वी वॉन्ट पार्टी टू विन 30 सीट्स एज आर प्रेसिडेंट श्री दामू नाईक सेड आनी आमी तेजे खातीर काम करता. सो दीज आर सेकंडरी थिंग्स की कोणाक तिकेट आमदाराचें काम कशें आसा कॉन्स्टिट्युएन्सी? पार्टी म्हणून आमी सगळें काम बरें चलता. सरकार बरे रित्यान काम करता, मुख्यमंत्री बरे रित्यान काम करता आनी सरकाराच्या आमदार कसो काम करता? आमदार बरें काम करता, कारण सरकाराचो मुख्यमंत्र्याचो आशिर्वाद आमच्या मतदारसंघाचेर आसा. कारण खुबश्यो गोश्टी ज्यो आतां मुखार ज्यो करपाक जाय त्यो म्हाका दिसता येणाऱ्या काळान जातल्यो. आनी आमदार बरें काम करता जाल्यार रोहनाक कित्याक काम करपाक जाय? आमदाराक विचार बरें, हांव खंय काम करता. ना, कोण बरें काम करना जाल्यार दुसऱ्यान काम करता न्हू. सो तो बरें काम करना म्हणून रोहन फुडें सरला? तशें कांय ना, हांवें सांगलें हांव पक्षाचें काम करतलें बाबा, पार्टीचें काम करता. ओके. म्हणून बाबा अनेक संकेतांचे पाऊल उचललं.